नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स. कोमुनिदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक चिखली आनी चिकळणा कोमुनिदादीन दिलो तेंको. विधेयकाक लागून कोमुनिदादींक मेळटलो महसूल, सांगतात कोमुनिदादीचे पदाधिकारी. फुडल्या वर्सा सावन तंत्रीक शिक्षण संचालनालया खाला जेई आनी नीट परीक्षेच्या मार्गदर्शना खातीर स्वतंत्र विभाग करतले स्थापन. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची माहिती. गोयची नामनेची अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर हिचो जिणे गौरव पुरस्कारान भोवमान. चित्रपट मळावेल्या हेर पुरस्कारांचे जाले वाटप. गोंय राज्य चित्रपट महोत्सवाचो जालो समारोप. सत्ताधारी आणि विरोधी आमकां लागना. सगळे राजकीय पक्ष आमकां समान. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन केल्ल्या मतचोरयेच्या आरोपाक मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमाराची जाप. घरपट्टी वाडोवपा विशीं कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्या स्टेटमेंटाचेर सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी केली खर टिका. आमदारान घालचो न्हय गोंधळ, सांगता सरपंच जोसेफ सिक्वेरा. हवामान खात्यान जारी केल्या ऑरेंज अलर्टा प्रमाण राज्यात जायत्या वाठारांत पडलो नेटाचो पावस. पावसाक लागून कोसळ्ळी झाडां, पूल रस्ते गेले उदकापोंदा. लोकजीण विस्कळीत. आता पळयात खबरो विस्तारांत. हालींच जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात कोमुनिदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकारान विधेयक पास केलें. जायत्या कोमुनिदादींनी ह्या निर्णयाक हरकत घेत कोर्टात वचपाची शिटकावणी दिली. मात चिखली आनी चिकळणा कोमुनिदादीन सरकाराच्या निर्णयाक तेंको दिला. कोमुनिदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक चिखली आनी चिकळणा कोमुनिदादीन तेंको दिलो. कोमुनिदादीच्या जमनींचेर कितलीशीच बेकायदेशीर बांदकामां उबी रावल्यांत. आदल्या अॅटर्नीच्या आडमुठ्या धोरणाक लागूनच ही बेकायदेशीर घरां उबी रावली. ताका आमी जापसालदार ना, पूण ताका लागून कोमुनिदादीचें बरेंच लुकसाण जालां. ह्या घरांकडल्यान आमकां कसलोच फायदो ना, पूण सरकारान हाडिल्ल्या विधेयकाक लागून ह्या घरांकडल्यान आमकां महसूल मेळटलो. तशेंच हो प्रस्न कायमचो सुट्टलो अशें मत कांय जाणांनी व्यक्त केलें. Government notification on par with the previous general body resolutions. In general, there will be a lot of revenue for the comunidades, and the land reverted back to the comunidades at the end of this notification put in practice. And our coffers, the comunidad, all the comunidades coffers, I'm taking the liberty to include all the comunidad coffers with due permission from the comunidad and excusing myself from the other comunidad. Our coffers, our dividends, our land will get much more and much richer. So we'll continue now. That is in general. So we'll start in detail now. Okay? Now in the past, before this notification came, Comunidad of Chikhali and Comunidad of Chikolna are willing to regularize all such houses on the land belonging to them. This was passed in our general body much before this notification was introduced. Because both the comunidades have fought tooth and nail to demolish houses, file cases against the government, and do everything possible to do away with illegal houses, which did not work in the long run. We are still stagnant with the land encroached, and we are getting no revenue. And the land is encroached mostly by our fellow Indians. 80%. I can give you the record. 80%. So the regularization of these houses, as per our comunidad, is on par with the government notification, and it's most welcome. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष म्हूण आमी पळयनात. आमचे खातीर सगळे पक्ष समान. मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार सांगता. दिल्लीतल्या राष्ट्रीय मिडिया सेंटरात घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत ते उलयताले. काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन केल्ल्या मतचोरयेच्या आरोपांच्या फाटभुंयेर ज्ञानेश कुमार उलयताले. मतदान वैरेंतल्यो त्रुटी पयस करपा खातीर अर्ज करिनासतना मत चोरये सारकिल्लो चुकीचो शब्द वापरून लोकांची दिशाभूल करप हो लोकशायेचो अपमान आशिल्ल्याचे ज्ञानेश कुमार सांगता. कांय मतदारांनी मत चोरयेचो आरोप केला. पुरावे मागल्यार कितेंच उतर दिलें ना. वेंचणूक आयोग असल्या आरोपांक भिना.
वेंचणूक आयोगाच्या खांद्यार बंदूक दवरून कांय जाण मतदारांक लक्ष करपाचो यत्न करतात, पूण आमी गरीब, श्रीमंत, बायलां, तरणाटे आनी सगळ्या धर्मांतल्या लोकांच्या वांगडा आसा। लोक प्रतिनिधित्व कानून में जो सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और किसी भी सांसद के लिए भी है और किसी भी एमएलए जी के लिए भी है। अगर आप उसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तो आपको समय रहते शिकायत करने का पूरा मौका है। आप फॉर्म 6 भर सकते हैं, फॉर्म 7 भर सकते हैं, फॉर्म 8 भर सकते हैं। आपके राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट्स को भी ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो एक शपथ देकर 10-10 फॉर्म भी बूथ लेवल ऑफिसर्स को दे सकते हैं, बशर्ते आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक हो। लेकिन अगर आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप इलेक्टर नहीं हैं, और अगर आप अपनी शिकायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक विषय होता है शिकायत करना, एक होता है उसके ऊपर भ्रम फैलाना, और एक होता है उसके ऊपर चुनाव आयोग पर आरोप लगाना। तो ग्रेडेड रिस्पांस के तहत अगर आप उस क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं तो आपके पास एकमात्र कानून में विकल्प है, और वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स, रूल संख्या 20, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज बी, जो ये कहता है कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, तो आप एक विटनेस के तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आपको एक ओथ देनी होगी, और वो ओथ जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने शिकायत की है उसके सामने एडमिनिस्टर करानी होगी। ये कानून शायद इस सदन में बैठे सभी लोगों के जन्म के पूर्व का बना हुआ है और सबके लिए बराबरी तौर से लागू है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केले स्टेटमेंटाचेर कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा आनी हेर पंच वांगड्यांनी खर टिका केल्या। कितें सांगून लोकांची दिशाभूल करचे परस प्रस्न कसो सुटावो जातलो ताचे विशीं सुचोवणी करची, अशें कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगलें। 2022 वर्सा सरकारान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण घरपट्टी वाडोवपा खातीर आयतारा कलंगूट पंचायतीची खासा ग्रामसभा जाली। फकत गेस्ट हाऊस आनी हेर वेवसायीक आस्थापनांचो कर वाडयतले, थळाव्या लोकांची घरपट्टी वाडोवचे ना अशें सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगलें। तशेंच हो टॅक्स तो टॅक्स करून पयलींच लोकांच्या माथ्यार टॅक्साचे आर्थीक वजें वाडत चल्ला, तातूंत आनी ही घरपट्टी वाडयली जाल्यार लोकांक त्रास जातले म्हूण आमदार मायकल लोबोन स्टेटमेंट केल्ले। ह्या स्टेटमेंटाचेर कलंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान आनी हेर पंच वांगड्यांनी खर टिका केली। आमदारान लोकांची दिशाभूल करचे परस प्रश्न सुटावो करपा खातीर सुचोवणी करची अशें आवाहन सरपंचान केलां। You see Kandoli Panchayat, the government gives them a lot of help. The Arbora Panchayat, Parra Panchayat, and he is giving us examples, which I don't agree with him. Yesterday morning he spoke with me, and I told him what are the procedures which are laid down by the Panchayat Raj Act. Must be he was not aware of the Panchayat Raj Act, but I made him understand what it is and how it is, because he has a mic, he has the press with him, he goes on talking. So with due respect to him as MLA, I don't want to make more statement against him. So I have seen and what I have observed. Yesterday press also came to me. What is the issue on this? I said the issue has not started. The Gram Sabha is there, and thereafter I will give you all the statement. What are the answers of the Panchayat? So this is what just informing you all. Right now, we have changed taxes. पंचायतीन सरपंचान लोकांचे सजेशन ऐकली आणि हेचेर विचार करपाचो पंचायत बॉडी मिटींग घेवपाची अशें ठरयले गेले। आणि सरपंचान सारखे सांगला की लोकल आसात त्यांचे टॅक्स वाडचे ना,
जे हॉटेल आसा कोण रेंट बॅक करता तेचेच तेंकाच आमी हे टॅक्स इन्क्रीज करतले. पण म्हाका असो हे जाता की जेन्ना पंचायत आमचो MLA बरोबर काम करता, सरपंच बरोबर काम करता, तर आदले दिसा प्रेस घेवन सांगपाची एक्चुअली गरज नासली MLA. आणि तो कितें म्हणटा की एका सरपंचाक कोण तरी फुलयता हे सगळे करपाक, पण सरपंचाक कोण फुलयतलो? सरपंचाक फुलोवंक शकना. सो जेन्ना केन्ना अशे हे येता विशय येता तेन्ना म्हाका दिसता MLA प्रेसाचेर वचचें न्हू, तेणी येवचें, सरपंचा कडेन डिस्कस करचें आणि मागीर प्रेसाक सांगपाचें. हेच्या भितर कितें जाता की लोकां मदीं डिफरन्सीस वाडटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रोरो फेरी सेवा आणि मेगा प्रकल्पांच्या मुद्द्यावयल्यान आयतारा जाल्ली चोडण माडेल पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली. रोरो फेरी सेवेच्या मुद्द्याचेर पंचायतीन खासा ग्रामसभा घेवची अशी मागणी ग्रामसभेत फुडें आयली. पळयात पुराय बातमी. चोडण माडेल पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत रोरो फेरी सेवा आणि मेगा प्रकल्पाचो मुद्दो बरोच तापलो. रोरो फेरी सेवेच्या प्रस्नाचेर पंचायतीन खासा ग्रामसभा घेवची म्हूण लोकांनी ग्रामसभेत मागणी केल्या. तशेंच मेगा प्रकल्पा वयल्यानूय बोवाळ जालो. जमनी कितली ताक आसा ताचो अभ्यास केल्या उपरांतूच मेगा प्रकल्पाक NOC दियात म्हूण लोकांनी ग्रामसभेत मागणी केली. सरपंच रमाकांत पिळवकर हांच्या अध्यक्षते खाला चोडण माडेल पंचायतीची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. आमचे युनायटेड चोडणेकाराचे वतीन आमी थंय कांय डिसिजन करना. हे आमी सांगता की आमी जेन्ना थंय गेले बसलेले तेन्ना तुमी आशिल्लो आमच्या वांगडा, समरेश आशिल्लो. आमी कांय डिसिजन करना. आमी येयले, आमी लोकां मेरेन गेले, आमी लोकां मेरेन सांगले आनी मागीर लोकांनी ती मिटींग जी आसा ती पोस्टपोन केली. इतलेच विश्वास दवरून MLAचेर की तो 15 तारीख दिला तो करतलो, कारण आमकां राजकारणान हांगा करपाचें नासलें. आमकां खंय तरी हो इश्यू आसा पळय तो सॉल्व केल्लो जाय आशिल्लो म्हणून आमी थंय गेले. आमी काल युनायटेड चोडणेकारान परत एक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आम्ही रिक्वेस्ट केली की आमचो आमदार आसा पळय जशें तेणी आमकां सकाळीं आपोवन आमी 8-8:30 म्हणल्यार गेले, कारण आमकां हो इश्यू सॉल्व जाल्लो जाय म्हणून. I am writing to respectively propose that our panchayat take the initiative to recommend to the state government the formulation of an act rule or administrative process that mandates the assessment of carrying capacity of the village. This assessment should be integrated into the Panchayat Raj Act or related governance frameworks to ensure sustainability, development and resource management. The concept of carrying capacity refers to the maximum population. We can consider on land availability and the usage, water resources, आमच्याकडे कितले water resources कशी आसा, provisions किती आसा, electricity infrastructure, waste management system, safeguard village heritage and ecology, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर. हे जर पॉइंट्स आम्ही लक्षात घेतले जाल्यार आम्ही ठरवू शकता की बाबा आमच्या गावात सध्या प्रोविजन किती आसा आणि फुडें जर आमकां कितें प्रोजेक्ट कोण करपाचो विचार करता ताका हे प्रोविजन कशें दिवंक शकता हाजेर आमच्या पंचायतीन आमी आमच्या लोकांनी हाजेर विचार करपाक जाय. जॉईंट मिटींग घेवया आमी पंचायत आपण येता आनी तुमी सांगता आनी आरएनडी मिनिस्टर आपण घेता आनी मागीर CMA कडेन या करेक्ट. आनी आयज विरोध करलो पूण ताका आयज स्पेशल आयज सांगता ते नो आयज आयज सांगता सर आयज ताका स्पेशल ना आयज ताका पयलीं शेड्यूल ताजो जाल्लो ताणें म्हाका सांगलें की आयज आपण एअरपोर्टार कोणाक रिसीव करून वचपाचें आहा. आयज ताजो VIP येवचो आहा आनी ताका नॉमिनेट केल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. भोमा राष्ट्रीय महामार्गाच्या विशयावयल्यान भोमा अडकोणची ग्रामसभा तापली. महामार्गाविशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी अजून मेरेन स्पश्टीकरण दिवना, देखून बेगोबेग ह्या प्रस्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. तशेंच बाणस्तारी नव्या मार्केट प्रकल्पांत सवाय दुकानां खातीर जागो दितले असो थाराव ह्या ग्रामसभेत पास जालो. नॅशनल हायवे आणि IDCचो आणि प्लस एक सोसायटीचो आमचो इश्यू आसा. आतां हे नॅशनल हायवेचो प्रश्न हाताळटा आसतना हे आमच्या हातीन कांय ना. नॅशनल हायवे हो सगळो नॅशनल हायवे रस्तो करता, आमचे स्टेट हायवे आणि नॅशनल हायवे सेंट्रल. आमी तेजेर कांय भाश्य करूंक शकना आणि जे तेंच्यांनी मागला ते हांगा आमी प्रोड्यूस केला कितें कितें आमचे कडेन आयला ते तेणी मागलें
की हांगासर टिल्ट रोड येतलो काय वायडनींग येतलो. एज पर आमकां गायडन्स स्टेट हायवेच्यान येयला तो टिल्ट रोड आसलो 40 मिटर. आनी तेणी सांगलें तुमकां बिल्डिंग्स कितें प्लॅन येयला, आमचे कडेन तो प्लॅन नासलो. तो आमी सांगलो आमकां ना म्हणून. तो प्रामुख्यान एक नॅशनल हायवेचो आसलो. सरकाराचेर ब्लेम करता कित्याक ह्या सरकारान ही पाळी आमचेर हाडली आहे. ही जी भाडकारजाई केल्या, ही जमनी काडून ह्यो बारीक लोकांचे काडून ह्यो भाडकारांक दिले. भाडकार तुमी जाणा कोण ते, हे बहुजन समाज न्हू. बहुजन समाज हो त्या भाडकाराच्या हितून रावपी मुणकार. या मुणकारांचे हक्क सगळे काढून ह्या सरकारान त्या भाडकारांक दिल्ले आसात. जमनी आमचे काबार केल्ले आसात. खंयचे हायवेच्या रुपान हे क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट जे वयल्यान येता पळय, तुमचा अजूनही हायवेक विरोध आसा? विरोध 100% तो जावपूच शकना. ताका विरोध आसतलो. हे आमच्या पोटा खातीर आनी आमच्या घरा खातीर विरोध ना हो. सो सीएम अजून सीएमान केन्नाच येवन पळयले ना. ह्या संबंधी अजूनपर्यंत सीएमान अजूनपर्यंत कांयच स्पश्टीकरण दिवं ना. कितें म्हणून दितलो तो? ना तेच्या हातीनूच गोंय ना. आमी गोंयकारांनी हे सरकार जो आयज बसयला पळय, तो सरकार आमी आमच्या खातीर बसोवंक ना. क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट वयर जे आसा पळय, वयर कोण तरी बसला, थंयच्यान डिलिंग करता. आनी हे गांव पळयनासतना जाल्यार हे वयले लोक आमच्या गांवांतले डील करचे नासले. आयज गडकरीक पसून रायट ना बाबा थंय बायपास काडटलो जाल्यार ताका कोण तरी वयलो मनीस गायड करता. ना थंयच घालपाक जाय. कित्याक थंय भाडकाराची जमनी ज्यो हेणी मुणकाराचे काडून भाडकाराच्या ताब्यात दिल्ले आसात ते खंय तरी वयले लोकांक विकलेले आसात. ते दोंगार आमचे काबार केल्ले आसात. कित्याक हे सरकार हेजेर उलयना? हा परत विचारता. आमचे प्रत्येक जो आमदार आयज 40 जाणां विचारता ते 36 प्लॉटाचेर कित्याक इन्क्वायरी जायना? कोण आसा थंय? हवामान खात्यान जारी केल्ल्या ऑरेंज अलर्टा प्रमाण राज्यात जायत्या वाठारांत नेटाचो पावस पडलो. 2 दीस उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायली. फाटल्या 24 वरांत धारबांदोड्यात सगळ्यांत चड 19.6 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. जाल्यार सगळ्यांत कमी पणजे 0.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. पावसाक लागून देऊळवाडा सांकवाडा वाठारांत रगाडा न्हंयच्या उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान पुलावयल्यान उदक व्हांवपाक लागला. तशेंच 70 सावर्शे वाठारांत पावसाक लागून मुखेल रस्त्याचेर झाड पडिल्ल्यान येरादारीचेर परिणाम जालो. उटंगाराच्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली. देऊळवाडा सांकवाडा हांगसरल्या रगाडा न्हंयची उदकाची पातळी वाडलेली आसा. सद्याक पुलावयल्यान उदक वचपाक लागलेलें आसा आनी कांय 4 व्हिलर आनी 2 व्हिलर सद्याक उदकाच्यानूच वचपाक लागलेले आसा. पूण रातचे लेट पर्यंत हो पुलावयल्यान फूल उदक वचपाची शक्यता आसा आनी ताका लागून वाळपय टू मोल्या हो रस्तो पूर्णपणे बंद जावपाची शक्यता आसा. फुडल्या वर्सा तंत्रीक शिक्षण संचालनालया खाला जेई आनी नीट परीक्षेच्या मार्गदर्शना खातीर स्वतंत्र विभाग स्थापन करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगला. हो विभाग विद्यार्थ्यांक अर्ज भरपाच्या प्रक्रियेत मजत करतलो. गोंयचे खुबशे विद्यार्थी ऑल इंडिया मेरीट कोटा खाला अर्ज करिनात. ताका लागून ही सिटां भायल्या विद्यार्थ्यांकडेन वता अशेंय मुख्यमंत्री सावंताचें म्हणणें. सांखळे करियर कावन्सिलिंग कार्यावळीत मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो. शिक्षण संचालनालया खाला जेई आणि नीट प्रवेश परीक्षेच्या मार्गदर्शना खातीर फुडल्या वर्सा सावन स्वतंत्र विभाग स्थापन करतले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. तशेंच ह्या विभागा वरवीं विद्यार्थ्यांक अर्ज भरपाचे प्रक्रियेत मजत करतले म्हूण मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केलां. विद्यार्थ्यांक करियरच्या बाबतींत मार्गदर्शन करपाक गोंयच्या कांय शिक्षकांक अपेस आयला. फाटल्या 2 ते 4 वर्सांत सुमार 30% अभियांत्रिकीची सिटां रिती उरल्यात म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. खुबशे टिचर्स हांव म्हणटा थोडेशे टिचर्स गायड करता बट खुबशे टिचर्स भुरग्यांक गायडूच करिना. घडये हांव पळयता की फाटल्या 2-4 वर्सांक गोंयांतले जवळपास 30% इंजिनियरींग सिट्स हे वॅकंट उरताले. म्हणजे बरीचशी भुरगीं मॅथ्साक कित्याक भिता म्हाका कळना. अरे मॅथ्स 50% मार्क घेवन जर आमी पास जावपाक शकना जाल्यार आयुश्य जर 12थाचें मॅथ्स कळ्ळें ना जाल्यार जिवनांतलें गणीत केन्नाच कळचें ना. बरेचशे फावटी हांव MBBSचें एडमिशन हांव मॉनिटर करतालो. हांव मॉनिटर इतक्याच खातीर करतालो की कशा पद्दतीन मेळटा हें म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्लें.
30 seats is for the all India merit. ऑल इंडिया मेरीट म्हटल्या उपरांत गोंयच्या भुरग्यांक भायर वयचें पडना. जो ऑल इंडिया मेरिटांतल्यान एप्लाय करता ताका गोंयानूच एडमिशन मेळटा आनी हार्डली 1 or 2 स्टुडंट्स फ्रॉम ऑल इंडिया मेरीट दे कम टू द गोवा कॉलेज. म्हणजे गोंयचे 1 किंवा 2 स्टुडंट ऑल इंडिया मेरिटांतल्यान फक्त येता. कित्याक हांवें बऱ्याच जाणांक विचारलें ना एप्लाय कशें करपाचें हेंच आमकां खबर ना ऑल इंडिया मेरिटांत. अरे एखादो आमचो हांव म्हणटा ST आसतलो, SC आसतलो, OBC आसतलो, EWS आसतलो, तो जर ऑल इंडिया मेरिटांतल्यान आयलो जाल्यार नेक्स्ट स्टुडंट वील कम थ्रू द गोवा मेरीट इन टू द आमच्या मेडिकल कॉलेजीत. दॅट इज द एडवांटेज फॉर आवर गोवन. हांव म्हणटा एखादो ST जर आमचो जनरल कॅटेगरींतल्यान आमच्या MBBSाक एडमिशन मेळटा आसत जाल्यार 100% हील गेट एडमिशन थ्रू द ऑल इंडिया मेरीट टू द मेडिकल कॉलेज. म्हणल्या उपरांत तितको आमचो एक ST भुरगो किंवा एक जनरल भुरगो जो आसा पळय हो ऑल इंडिया म्हणजे गोवा मेरीट लिस्टांतल्यान वयर वचूंक शकता. नेक्स्ट टायम फ्रॉम द नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स हांव सेल ओपन करपाचो आसा विथ द डायरेक्टर ऑफ द टेक्निकल एड्युकेशन ओनली टू गायड फॉर द JEE एंड NEET. हाव टू एप्लाय. हांवें पळयलें हे फावटी खूब जाण जे आसा ते ऑल इंडिया मेरिटाचेर एप्लायच करिना आनी सगळे सीट आहा तशे भायर वता. चडांत चड सीट गोंयांतल्या भुरग्यांक मेळचे. EWS इज अनादर वन कॅटेगरी. Those who are in the general category having the economical weaker section, they can apply for the EWS category. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. उपराष्ट्रपतीच्या वेंचणुकेचो उमेदवारी अर्ज भरपा खातीर 4 दीस उरिल्ले. भाजपान ह्या पदा खातीर तामिळनाडूचे आदले खासदार आनी महाराष्ट्रातले सध्याचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन हांकां उपराष्ट्रपती पदा खातीर उमेदवार म्हूण जाहीर केले. भाजपाच्या संसदीय मंडळाच्या जाल्ल्या बसकेत केरळाचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गहलोत, सिक्कीमचे राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा तसेच राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश हांच्या नावांची चर्चा जाली. मात CP राधाकृष्णन हांच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जालो. वाळपय शारांत बेशिस्त पार्किंगे खातीर सदांच येरादारीची कोयणी जाता. हाचे खातीर सामान्य नागरिकांक त्रास सोंसचो पडटा. कांय लोक बाजारांतल्या रस्त्यार गाडयो मेळत थंय पार्किंग करतात. सोमारा असोच प्रकार वाळपय बाजारांत घडलो. एकल्यान गाडी रस्त्यार पार्क करून दवरिल्ल्यान गाडयांच्यो लायनी लागल्यो. उपरांत ट्रॅफिक पुलिसान ही येरादारीची कोयणी सुरळीत केली. वाळपय शहरांत बेशिस्त पार्किंगा खातीर दिसान दीस वाहतूक कोंडी जायत आसता. आतांच कांय वेळा पयलीं एका कार हांगासर मदीं दवरली आनी ताका लागून कितलीशीच वाहतूक कोंडी जाली. गेल्या अर्ध्या तासा पासून हांगासर वाहतूक कोंडी आसा आनी आतांच वाहतूक पोलीस येवन तेंच्यांनी रस्त्याक एक सायडीच्यान वाहतूक सुरळीत केलेली आसा. आतां सद्या पावस पडटा तशेंच चवथीचो बाजार भरलेलो आसा आनी अशा परिस्थितींत लोक येता ते बाजारान खंय गाडी पार्क करता आनी हांगासर कोणाचें नियंत्रण नसल्या खातीर हांगासर जे वाहतूक जाता तितूर बेशिस्त पार्किंग असल्या कारणान वाहतुकाची जी कोडी आसा ही वाडत आसा. ताका लागून जे सामान्य मनीस आसा तांकां हेजो खूब त्रास जाता. ताका लागून प्रशासक आसा तेंच्यांनी हांगासर उपाय योजना करपाची खरीच गरज आसा. गावातल्या बनावट मतदारांच्या मुद्द्यावयल्यान आयतारा जाल्ली सुरावलेची ग्रामसभा बरीच तापली. बनावट मतदार आयलेच कशें हो मुद्दो उपराशीत पंचायतींत परतून मतदार सर्वे करपाची मागणी कांय जाणांनी केल्ली. मतदारांची बनावट नोंदणी जावपाक बूथ लेव्हल अधिकारी, उपसरपंच तशेंच पंचायत वांगडी जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोपूय कांय जाणांनी केलो. हे ग्रामसभेक सरपंच आनी उपसरपंचान दाणी मारली, पूण पंच वांगडी आनी आदले सरपंचान ग्रामसभा घेतली. वोटिंगा लागून मेन प्रॉब्लेम ते आहले. वोटिंगा प्रॉब्लेम जालो थिंगा 11 वॉर्डां आनी 13 वॉर्डां आनी तो इशू आमी आतां चीफ ताका हें केला धाडटा तेका ते फॉलो अप करता तेंगे तें आमी रेजल्यूशन घेयला म्हाका. आनी गार्बेजी कितें इशू? गार्बेज इशू सगळें सॉल्व जाला. गार्बेज इशू कांय ना सगळें बरे भाशेन जालो. लोक गार्बेज रोडाचेर कोतालो म्हणल्यार हय सगळ्यांक घेता आमी डोर टू डोर कलेक्शन आहा. सबवे कितें प्रॉब्लम? एक मातशें प्रॉब्लेम जाला त्या वयल्या चडपा मातशें प्रॉब्लेम जाता. रॉंग सायडीन येताय आनी ते थंयच पडले उदक. हे सबवे उदक भरता ते हिंगा सासवी म्हणजे नीटचे म्हणटा हे हांगा सुरावलेच्यान अंडरपास अंडरपास अंडरपासान ते आमी थंय
युएनसीक आमी कितले पाटी हाडलो आनी PWD येयल्ले ते आनी तेणी इन्सिक्युरिटी घेत म्हणून सांगिल्ल्या ते घेता घेता. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. Get ready for the ultimate shopping experience of home appliances, furniture, home decor, fashion, food, handloom handicraft and much more. Only at Kharedi Yatra. Commencing on 20th of August till 24th August. Venue, Don Bosco Indoor Stadium, Panjim, Goa. For further details, contact 9820-283877 or 9326-283877. थोड़ा ब्राइट और थोड़ा, इससे भी ब्राइट होगा आपका फ्यूचर अगर आप चुनते हो पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका